मिरसांगो कशो दिल्या गो किदे 900 रुपया तू तकल्यान बरें आसा मुगो सध्या 400 आणि 300 रुपया रेट चल्ल्या घालता जाल्यार घाल पळया अगं शेगून जा कशा गो बाय आसा रे बरें तू कसो आसा तू मिरसांगो घेवपाक फोणेसून हिंगा येयलाय मडगांव आणि कितें तर फकत मिरसांगो घेवपाकू मिरसांगाचे निमित रे मागीर? पुरुमेत बोलला न्ही घरच्यांक सांगले पुरुमेत घेऊन येता पूण खरी गजाल कितें जाणा आवयला टिकेटी काडपाक हुंय गो लंडन वयताय विमानाचे टिकेटी काडपाकू विमानाच्यो खंयच्यो रे मागीर तुका खबर ना कितें जाला सद्याक एकूच आवाज चल्ला केसो कसला आवाज म्हणजे गाव झाला जाणटो अरे बाप अगो ते नाटकू गो होय. कोंकणी नाटकू होय. अगो त्याचा इतू आवाज झाला म्हणून सांगत हा मागे पूत लंडन असता न्हू त्याने फोर्स केला म्हाका पयशे धाडून दिले आणि म्हणून पळय तिकेट बुक कर म्हाका एकट्याक न्हू आमच्या सगळ्या गांवांक लागून कितें सांगता रे 25 तिकेटी आता बुक करून येयला 25 तिकेटी तुवें काडल्यो होय आमकां बी सांगनासतना काडप मरे अगो सोप्पा येयल्या कितें सांगता 60% मिरसांगो मारू झोक हांव वता पयली तिकेटी काडून येता तुका सांगत हा अगो केसो आवाज जाला जाणाय हे नाटक सादे सुदे बेश्टे नाटक न्हू हे मुगो गोंयकारांक उठोवपाचें साधन अगो दोन वरां पोट फोडून हांसपाची मुगो आनी मागीर लास्ट एक मॅसेज पळोवपाची खंय म्हादयचेर उदकाचेर गोंयचेर नाटक मुगो सगळी गाडी तू म्हाका हांगा सांगतलो हांव वता आनी काडटा तिकेट हय. बाय मिरसांगो 2 किल बांदून दवर हय. हांव रोखडे येता होय हे चोय आणि गोंयकारांनी मुगो सोवना न्हू ह्या आतां पावस सुरू जालो न्हू गो ह्या सिजनाचो म्हाका दिसता हो निमणो शो आसतलो केन्ना तो तरी सांग मरे सगळ्या 31 मे 7:45 पावणे 8 वरांचेर होय म्हणजे 31 मे पावणे 8 वरांचेर येवपाक विसरू नका मडगांव पाय तियात्री सोला रवींद्र भवन मडगांव चोपाक गाव झाला जाणटो बेगीन बेगीन तिकेटी बुक करा तुमच्या चल या थोडे उरल्या न्हू हांव येता गोड खंय मेळटल्यो काउंटराचेर न्हू गो चल यो चल या बाय चल. बरें चल, गो बाय गो बाय बाय गावात नदर मार गाव जाणटो जाला